मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. भायर सरला वचपाक स्कुलान. एक मिनट गाडीन बसता मागीर उलया. हाय हाय म्हण. हाय 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 गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आता आम्ही भायर सरला वचपाक स्कुलान आयज हे रिपोर्ट कार्ड मेळटा. ऑलरेडी जालो बुक्स मेळ्ळे 5th स्टँडर्डचे. तो म्हणटा आपल्याक आमी हे पयलीं कितें जाताले रिपोर्ट कार्डा वाट पळयताले पास का फेल. आता हांकां पयलींच 5th स्टँडर्ड बुक दिला. एखादा टेन्शन ना. तो आपण पास जालो खंय. चूक जालो पळय ट्रॅफिक हांगासर हात ते जाले. खूप टायम जालो आयज. आता ओ जानी ओ रावंक जाय. ओ काडलेल्या फुटली. कोण समजून घेना ओ पळय कितें कोण समजून घेना. अशे मदीं मदीं येता आनी सामके ट्रॅफिक जॅम करता. सो आयज आसा हेजो रिपोर्ट कार्ड अजून चाय पिवंक ना आमी. सो आयज चिंतलें की भायर पिवया. एक न्यू रेस्टॉरंट ओपन जाला परवरी, सिया म्हणून एक न्यू ओपन जाला. सो श्वेता म्हटलं थंय खावनूच या म्हटलें. आई कितें हाडू का म्हटलं. आई म्हणटा आपल्याक कांय नाका खंय. आई तशीच, आई तिका कांय नाका. सो आपण घरात कितें खाता पाली. सो म्हटलें आयज या म्हटलें एक न्यू ओपन जाला. वचूंकूच टायम रावंक ना. मागीर सिया म्हणून दाखयता तुमकां. चाय पिवन सो पयलीं चाय पिवया. पयलीं चाय पिया का स्कुलान या ते शिव डिसायड करतलो कळ्ळें. सो मागीर नुस्तें बिस्तें हाडूंक जाय. सो शिव उठलो बेगिना. तो खावयले आनी येयले आमी. ओके. सो पळया पयलीं खंय वयता पळयता. स्कुलान वयता का चाय पिवंक वयता. ओके. आतां न्ही सगळे कडेन न्ही रस्तो बिस्तो बंद केला सारके. लोंगकड मारचें पडटा. आतां अशें जालां आतां परवरीचें सिच्युएशन. सो पयलीं चाय पितले आमी सिया. जालें 1-2-3 म्हयने मागीर सारकें जातलें. ओके चला. सो पावली आमी. तुमकां सांगता इफ तुमकां बीन जाय जाल्यार तुमी येवं शकता. हें आसा गोवा हावजींग बोर्ड परवरी कळ्ळें न्ही. जस्ट हायवे आसा फुडें 3 बिल्डींग. हे गोवा हावजींग बोर्ड. ओके. तरी फुडें येता दाखयता तुमकां. पयलीं हांव सकयल देंवता. हात दी रे. हात दी म्हटल्यार धांवले बापू एंड चेडे. सो हें पळय अशें आसा. हें आसा गोवा हावजींग बोर्ड. सो हें सिया रातचें मातशें बरें दिसता लायटींग बीन. बरोबर आहे. हाय सो हें पळयात नांव आसा सिया काफे रेस्टॉरंट. सो अशें आसा. हांगा बशें बरें. पळय रे एसी जागा एसी जाल्यार एसी बशें. पयलीं आमी न्ही ऑर्डर दिवया न्ही हांगा. हांगासर न्ही सेल्फ सर्वीस आहा आनी सगळें हांगासर वयर बरयल्लें आसा कितें तें. ओके. दाखयता तुमकां. हांगा चाट पुरी इंडियन मागीर कितें इंडो चायनीज मागीर सगळें आसा हांगा. प्लेन डोसा इडली बीन. ओके. मागीर हांगा तुमकां दनपारचें जेवणूय मेळटा कळ्ळें न्ही. सो पराठा बीन बरें आसा हांगासर. दाबेली कांदा पकोडी मिनी समोसा. सो पळयता हांव कितें तें चूज करता. ओके. बेबी समोसा ना हांगा. मिनी समोसा ते. ओके. मिनी समोसा कितले येतले समोसा. चाय येता पीस घे. मिनी हां मिनी समोसा घे. म्हाका न्ही पराठा घे. अमृतसरी पनीर पराठा आलू पराठा. अमृतसरी पनीर पराठा घेऊया. एकूच पराठा घे आणि एक शाबुदाना वडा घे. सगळें आमी एकूच खावया. सो हांगासर तुमी न्ही ऑर्डर दिवपाचें. ओके. हे पळयात आमचें ऑर्डर सगळें हांगा आसा. सो हांगासर सावथ इंडियन बी बरें मेळटा. मसाला दाल वडा मागीर सगळें बरें आहा. पळोवया खावन कशें आहा तें टेस्ट बीन मागीर तुमकां सांगता. ओके. सो आमी हांगा फर्स्ट टायम येयला आनी भितर एसी आसा. सद्या एसी बंद आहा खंय. सो आमी हांगा भायरूच बसता. सो आईक न्ही हांवें घेतला साबुदाना वडा. म्हटलें पार्सल व्हरया पळोवया खावन कशें. म्हाका खूब लायक साबुदाना वडा. करया म्हटल्यार न्ही टायमूच मेळना. म्हाका खूब लायक साबुदाना वडा आनी चटणी आसल्यार न्ही खूब लायक. सो उदक बी बरें थंड हाडून दवरला. सो हांगासर घेतला आमी मिनी समोसा आनी पळयात 4 आसा मिनी समोसा आनी 2 भशेन हांगा सॉस आहा. घे खा.
काय नो ना थँक्यू. बरें आरे सामोसा व्हडला बरें आसा. मिनी सामोसा म्हटला पण एक्चुअली न्ही सायज न्ही बरो आसा. इतलें धाकटोय ना पळय. मिनी समोसा. पण बरें आहा पुरो सारकें. आनी भाजी भितर न्ही ग्रीन पीस बटाट मागीर बटाट बी घालून बरें केलां. हांगासर पळयात पनीर पराठा, दही दिला, एका कांदो बरो मसाला लायला, चिली दिला, पिकल दिला आणि पनीर पराठाचो सायज पळयात. माय गॉड. आरामात 2 जाणां खावंक घातला आणि बरें ताका बटर घातला. बरें केलें तुवें. गरम गरम आसा. शिस्त. सो खावून सांग तुमकां पनीर पराठा बरें पनीर स्टफ केला भितर. म्हाका खूब गरम आहा. टू गुड 50 आहा. तू करता न्ही. बटर लायला बरें आहा. सो हांगासर येतला छोले भटुरे पळया 2 पुरी येयला आनी छोले खावून सांग शिणात. आनी तुमी खाताना न्ही म्हणजे म्हाका अशें फील जाता की हांव नॉर्थ इंडिया आसा. पराठा, पिकल, छोले भटुरे. चिली, कांदो, दही आनी छोले भटुरा सेम दिला. कांदो मागीर चिली कशें आहा टेस्ट छोले भटुरा. बरें आसा खूब नायस जाला आमकां. टेस्ट सामकें गूड आनी गरम गरम तुमी हाडून दितात. सो हांगासर घेतला आमी फिल्टर कॉफी. सो जालें जस्ट 2च महिने ओपन जाला खंय सिया. बरें आसा. पराठा तुमी ट्राय करात कळ्ळें न्ही. आनी दनपारचें म्हाका आमकां दीस ट्राय करूंक जाय. फ्रायड रायस किंवा अशें कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी तुमी मेन्यू बीन ऍड करतले खंय कित्याक आतां मातशी गॅसीचे प्रॉब्लेम लागून न्ही तेंच्यांनी मातशें कमी केला खंय. सो आतां मातशें ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लेले आहा खंय. सिलिंडर बी सगळे मेळटा खंय 2 दिसां मेळटा. 2 दिसांनी. आतां 2 दिसांनी मेळटा खंय. सो बरें आसा ट्राय करा तुमी. अशें फील जातलें की तुमी नॉर्थ इंडिया अशें आसा. ओके छोले आनी ट्राय केले का लायक जालें खंय. पराठा घेतला आतां शाबुदाना वडा घेतला आई पळयलें आपल्याक कांय नाका. सो म्हाका न्ही तिका कितें व्हेल्या शिवाय म्हाका जायना. कितें जावं तें आमी भायर खाता तिका आमी घरा तिका कितें व्हरूंकूच जाय अशें म्हाजें. सो तिका शाबुदाना वडा मी तुमकां घरा वचून दाखयता कशें कितें सायज कितें आहा तें कशें आहा टेस्ट हें तुमकां घरा आमी खावन सांगता. सो आतां आमी वयता स्कुलान टायम जालो 10:30 आनी तेंच्यांनी मातसो टायम लागता करपाक कित्याक ती बी बरें गरम गरम करून दिता न्ही ना मातसो टायम लागता. मातशें पाशेंच घेवंक जाय तुमी आं. बेस आतां स्कुलान वयता आमी चला. सो आतां आमी पावला हांगा मॅजेस्टिका कडेन. तो रस्तो ब्लॉक केला. तो रस्तो ब्लॉक केला बंद केला न्ही काम चालू आहा. तो 3 बिल्डिंग कडेन वयता. आता रॅम्प न्ही वरचपाक. रेडी जावं ना न्ही ना आता स्टार्ट करता. तेच असं मातशें आतां आमकां लॉंग कट घेवचें पडटा. हे सगळे बंद केला. आतां जालें ऑलमोस्ट जावपाक येयला. हेपळय दिसता आसतलें तुमकां. हे पळयात माझी स्कूल आहे. शिवाजी स्कूल आयलें खंय एक्डिल स्कूल. सो हे ऑलमोस्ट जावपाक येयला. जातलें बेगिना न्ही ना. येस माझी स्कूल बरें आहे. हे शिवाजी स्कूल आं धाकटे स्कूल ते धाकटे स्कूल खंय हेजे व्हडलें स्कूल. सो पळोवपाक कितलें बरें दिसता पळय न्ही. हय. सो आतां आमी येयला डेल्फिनोजान पयलीं नुस्तें बीन घेता आनी आईचे मेडिसिनूय घेवंक जाय. सो आईचे मेडिसीन नुस्तें घेता मागीर स्कुलान वयता कित्याक आमकां लॉंग कट मारचें पडटलें. चला पळयता कितें मेळटलें घेवन येता. सो घेतलें नुस्तें बीन कांय अशें फ्रेश ना. सगळें जाम जाला. पण तरी पूण हांवें सोंदाळे घेतला कित्याक इशूका लागून आमी आमकां सगळ्यांक जातलें. आनी फाल्यां आनी ब्रेस्तार चड बीन कांय घेवपाक वचूंक ना. आनी जस्ट हाफूच किलो सुंगटां घेतला. ते मानशेची सुंगटां 1/2 किलो घेतला. ते बीन सोंदाळे हांवें क्लीन करून हाडला आनी घरान जावचें ना. सुंगटां हांवें क्लीन करूंक ना. ते 1/2 किलो थोडेशेंच आहा. कांय बरें फ्रेश ना. आतां कितें गरमी न्ही नुस्तें आतां बरें येयना. ताल्ले बीन सगळे दोळा तांबडे जाला सारके. इसवणां मातशें आसलेले फ्रेश. इसवणां मातशें आसलेले फ्रेश ते कट करून दवरता पीस. घेवन येयले बेगिना असं म्हटलं ओके. चला आतां वयता स्कुलान. सो ताका आनी युनिफॉर्म चॅक करताले घालूंक पळय म्हटल्यार टिचरीन. सो युनिफॉर्म बी सगळें हांगा मेळटा. पी ड्रेस आनी नॉर्मल ड्रेस. सो म्हटलें घालूंक पळय म्हटलें ताका सगळें न्ही शॉर्ट जाता तो लांब जाता न्ही. सो म्हटलें पी ड्रेस घालूंक पळय म्हटलें मातशें घाल बेगिना घाल. सो जालें आमचें पी युनिफॉर्म बी घेतले आनी हांकां न्ही ग्रेड आसता न्ही कांयच कळना न्ही
एक सब्जेक्टान कितले मार्क्स पडला. पयलीं आमच्या टायमार मार्क्स आसताले एक 50 मार्क्साच्या पेपरान कितले पडले आमकां कळटाले बाबा इतले इतले अमके पडला म्हणून. सो आतां न्ही हो ग्रेड सिस्टम न्ही म्हाका बिलकुल बी लायक ना हो ग्रेड सिस्टम. तकले वयल्यान वयता कितें बी पडला कितें ए पडला थर्ड प्लेस मेला म्हाका कितें म्हणा ते सर्टिफिकेट कसं ते थर्ड प्लेस आउट ऑफ पेपर बॉटल. आउट ऑफ पेपर बॉटल ताका थर्ड प्लेस मेळा सर्टिफिकेट मेळा. ओके सो चला जालें एक सगळें काम युनिफॉर्म बीन घेतलें. ओके शुड्डे घरा चला. गुड मॉर्निंग इश्वीक न्हिदूं ना. सो आई हांगा बसला कितें खावपा शाबुदाना वडा खावपा. दाखयता तुमकां पळय सायजीन बरें आसा. थंयसर खालें न्ही मातशें क्रिस्पी उरतलें कित्याक आतां खूब वेळ जालो आतां मोव जाला सारकें. आनी चटणी दिला. हे सामोसा हे रितीक 2 सामोसा उरले घेवन येयले हांव. सो हे शाबुदाना बरें आसा खावून सांगता तुमकां. सो एक जाली ताका नाळयलें आनी ताका न्हीद घातलें हांवें. उठ्ठलो मागीर 2 उठल्या पुरो हें खावचो ना. तो शाबुदाना वडा खाता आवडले गे ते मातशें गरम गरम खावप ते अशें पार्सल हाडून घरा कडेन खावप न्ही ते कित्याक खबरा ते मागीर सॉफ्ट जाता ते आनी ऑयली चड आनी शाबुदाना वडा न्ही ऑयली आसता म्हणून हांव न्ही शाबुदाना वडा करूंक वचना पळय ऑयल पळय कितलें ते ताका कांय ऑप्शन ना. पूण केन्ना ओके चुकोन खालें न्ही तें बरें लागता. पळया खावन पळय हेंचें बेस्ट आहा. तूं एक घे घाल दवर नाका बरें आहा बरें केला ऑयल आसता ती करते. म्हाका म्हणटा तुवें कर 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 म्हणून करूंकूच ना खूब बरें केलां आवडलें म्हाका सॉफ्ट जाला आनी बरें केलां. सो आतां आमी बसता जेवपाक नुस्तें फ्राय केलां सोंदाळे. सो आतां एट प्रेझंट न्ही नुस्तें म्हारग ते म्हारग पण फ्रेश ना सामके बांगडे बी सारके ताल्ले बी सारके हें जाम जाल्लें. सोंदाळे आसा मातशें पण इतलें म्हारग फ्रेश जाना पण इतलें म्हारग हय नुस्तें फ्रेश ना. बरें आसूं म्हटलें थोडेशें हाडलें हांवें. सुंगटाचें हुमण न्ही हें घालून केलां तोर घालून केलां. ड्रमस्टीक आसलें फ्रिजीन नाका म्हटलें काल सुके सुंगटां घालून केलें न्ही ड्रमस्टीक सो आयज बेश्टें तोर घालून केलां. सो हें पळय तोर घातला आनी तें तोर आहा पळय तर आंबट ना बरें स्वीट आहा. सो मातशें पिकोंक दवरलां आमी ते पिकलेलें खावंक जाय आमकां. चल आमी जेयता. ओके 3 जावपा येयली टायम जाता इश्यूका बरयता म्हटल्यार थंय टायम जाता. ओके जेयता मागीर मॅच करता चला. सो आतां इश्वीक न्ही हेच्या भितर न्ही बोट घालूंक पळयता. सो हांगासर न्ही शिवरातान एक स्टिकर लायला हें पळयात स्टिकर लायला आनी हें परत अशें ऑन ऑफ करता. तुजी कंप्लेंट सांगला हांवें आं तुजी कंप्लेंट सांगला इश्वीक फक्त तोंडाक घालपाचें हेंच काम आं कितें आलू स्वता न्ही सगळे कडेन अशें हात लावून पळयता स्विच बोर्ड बी सामकें सांबाळून पळोवचें पडटा. स्टिकर लायलें. ओके तो आयच्या दिसा इतलेंच. चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ अंटील देन बाय टेक केअर बाय. ओय Bye. I love you, friends. Please comment and subscribe to my channel. Festival.